बनावट सर्टिफिकेटी छापपी आरोपी बसी सारखे भौशीक येरादारीची लायसनां काडपा खातीर लोकांक सर्टिफिकेटां दिताले। ह्या बेकायदेशीर कामां खातीर ते 15,000 ते 1 लाख रुपया घेताले। म्हापशा एके सायबर कॅफेत फाटल्या 1.5 वर्स हे लोकांचे जिवाकडेन खेळ करपी रॅकेट चलताले। ही शॉकाद करपी म्हायती पुलीस तपासांत उक्ताडार आयल्या। घरगुती गॅस सिलिंडर वापरपी हॉटेलांचेर शुक्रारा धाडी घालून तिसवाडी मामलेदारान कितलेशेच गॅस सिलिंडर जप्त केले। कायद्या प्रमाण घरगुती सिलिंडर हॉटेलांनी वापरूं नज, मात कितल्याशाच हॉटेलांनी घरगुती सिलिंडर वापरतात म्हण कागाळी आयिल्ल्यान नागरी पुरवण खात्यान ही कारवाय केली। गोंयांतल्या जायत्या हॉटेलांनी घरगुती सिलिंडर वापरतात। हे बेकायदा सिलिंडर सोदून काडपा खातीर शुक्रारा तिसवाडीत नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धाडी घाल्यो। धाड पडटा म्हूण कांय हॉटेलवाल्यांनी हॉटेलांतले सिलिंडर लिपयले। Civil supplies inspection that we have conducted today, and in place of commercial cylinders, if they are using domestic cylinders, then we confiscate केला ते. काय रेट मला तुम्ही कोणा? The entire event in the Panjim market. You have come here, Santinay Circle. Yes, we have already confiscated in 1 or 2 places already. I think 7 are already confiscated. Still long, no? Oh yeah, आणि मेळटले। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। मनीष सावंताक स्टंट करतना मरण येवंक ना। ताच्या तिगा इश्टांनी मेळून ताजो खून केला म्हण मनीषाच्या घरच्यांचो दुबाव आसा। गाडयेक मार लागूंक नाशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव वाडला। मनीषाच्या एका इश्टान फेसबुकाचेर त्या कथीत एक्सिडेंटाचो फोटो घाला। तो फोटो ब्लूटुथावेल्यान पातळायिल्ल्यान मनीषाचो खून जाला म्हण ताच्या घरच्यांनी दुबाव उक्तायला। कुर्तरी पुलिसां मेरेन तांणी केस पावयल्या। ही गजाल 27 जुलयाक घडिल्ली। लोटली वेर्ना मनीष सावंत आनी ताचे इश्ट स्टंट मारताले। मनीषाक विली मारतना एक्सिडेंट जाल्ल्यान मरण आयलें म्हूण मिडियांत खबर आयिल्ली। ताचे बरोबर ताचो इश्ट प्रवीण वेरेंकार आनी बाकीचे 2 जाण आशिल्ले। पूण आतां ताच्या इश्टांनी एक्सिडेंटाचो फोटो फेसबुकार घाल्या उपरांत मनीषाच्या घरच्यांक खुनाचो दुबाव येवंक लागला। तांणी केस कुडतरी पुलिशे कडेन पावयल्या। फोटवांत मनीष आपल्या मोटरसायकली कडल्यान बरोच पयस दिसता। तो जे तरेन पडला तो पळयल्यार एक्सिडेंट न्हय, ताका मारला आसुये म्हूण दुबाव येता। मोटरसायकलीकूय मार लागिल्लो ना। विली मारतना एक्सिडेंट जाल्यार गाडी काबार जावपाची म्हूण हे केशीची आतां खुनाचे नजरेन चवकशी जावची म्हूण घरची मागतात। मनीस उरसून पडून मरता जाल्यार प्रवीण मेरेकर ताका थंय सांगता आनी कसो धांवन परतून येता सांग पळया। तुका कोणी सांगलें अशें? तेणे सांगलेलें। तेणे ते आनी कोण भुरगो आसा तेणें सांगलें, ते मामीक सांगलेलें। आमी गेल्ले, आमी ताका पळयलें म्हणटा तो पडला, तो पळयला आमी ताका थंयच सांडून येयला म्हणटा। आमी तिगांनी ताका मारला न्हू, हांव सांगता न्हू, तेमी तिगांनी ताका मर्डर करून थंय दवरला आसतलें म्हणून। 3 जाण आसलेले तेजे कॉलेजी फ्रेंड ते। आमकां कितें दिसलें पयलीं एक्सिडेंट म्हणून। जेन्ना ह्यो क्लिक काडलो तेन्ना आमकां कळ्ळें हो मर्डर म्हणून। असो तुका क्लिक कोण काडूंक शकना। आनी हाफ नेकेड ताका कितें केलां सांग पळया। तेजी चड्डी काडला सकयल आनी तेजे फोटो काडटा आनी एकामेका ब्लूटुथा वयल्यान सेंड करता। म्हूण तुमी तेजी धजा उरता तशें जाली ना। आमी हांगा दुकान आसा आनी तुमी हें नाटक करता म्हटल्यार कितले हुशार हे भुरगे सांग पळया। हां, तांकां कितें तरी पनिशमेंट दिवंक जाय न्ही। हांकां अशें सोडलें फाल्यां आनी कितें जातलें, फाल्यां आनी कोणाक मारतले ते। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण अजून मेरेन तरी पुलिसांनी एक्सिडेंटाची केस खुनाच्या कलमा खाला नोंद केल्ली ना। पुलिसांक तपासाची चक्रां आतां म्हयनोभर फाटीं व्हरची पडटलीं। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कदंब कर्मचाऱ्यांक चवथी पयली फाटल्या 6 वर्सांचो बोनस आनी 6व्या वेतन आयोगाचे अरियर्स दिवचे म्हण कदंबाचे ड्रायव्हर्स आनी बाकीच्या कर्मचाऱ्यांनी मागणी केल्या। सरकारान मागणी मान्य करची म्हण आयतारा 24 ऑगस्टाक चलो पणजीचो उलो संघटनेन मारला। कदंबा कर्मचाऱ्यांक सरकारान 6वो वेतन आयोग लागू केला, मात 3 हप्ते अजून दिवंक ना अशें कर्मचारी संघटनेचें म्हणणें। ह्या मागणे खातीर आयतारा पणजे बस स्टँडार मेळावो जातलो। आमची सगळी एरियर्स 6 पेची 4 इन्स्टॉलमेंट ड्यू आसा, प्लस 6 वर्साचो एक्स ग्रेसिया कम बोनस ड्यू आसा। तशेंच ACP MSCPची एरियर्स ड्यू आसा। म्हणून आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक विनंती करता कळकळीची, सबंद कदंबाचे कामगार, की आमची ज्यो पळय मागणी मुखेल मागणी आसा एरियर्स, ती खूब टायम जालो तेजेर अजून उजवाड घालूं ना आमच्या मुख्यमंत्र्यान। 24 तारखेक ह्या म्हयन्याचे 11 आमी एक चलो पणजी म्हूण कॉल दिला सगळ्या कदंब कामगारांक। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। ताळगांव जिल्लो पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 13, धारबांदोड्या जिल्लो पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 14 आनी कुळे पंचायतींतल्या वॉर्ड नंबर 6 ची पोटवेंचणूक जावपाची आसा। वेंचणूक आयतारा जातली।
ताका लागून 23, 24 आनी 25 अशे 3 दीस सोऱ्याची दुकानां बंद उरतली. ताळगाव आणि धारबांदोड्या जिल्हो पंचायतीचे दरेकी एक प्रभाग आणि कुळे पंचायतीचो एक प्रभाग मेळून 3 प्रभागांची पोटवेंचणूक आयतारा जातली. वेंचणुके खातीर उमेदवारांनी घराघरांनी वचून प्रचार सुरू केला. पोटवेंचणुके खातीर 23 ते 25 मेरेन बार्रां बंद उरतली. आमच्या गांवांत एक बरें बदलप जाय. वी नीड अ चेंज. आनी ह्याच पासत मागता सोमेस्त आमच्या लोकां लागीं की आयतारा दीस 24 ऑगस्टाचे भायर सरात सगलीं आनी येवन विमानाचेर मत मारात. तुमी केल्यारूच आमच्या गांवांत बरेपण येतलें. वी नीड अ चेंज. आय लूक फॉरवर्ड फॉर अ चेंज. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेवया एक विराम.